सरकाराची उदरगतीची कामां मेळत थंय पळोवपाक मेळटा, पूण काणकोण, गांवडोंगरी आनी खोतीगांव वाठारांत आदिवासी लोकांचे उदरगत करपा खातीर 3 संस्कृती भवनां बांदल्या, जी लोकांक कसलीच फायद्याची ना। तांचे उक्तावण लेगीत जावंक ना। ह्याच लोकांक मुळाव्यो गरजेच्यो सुविधा मेळना आनी बांदला ताचे उपेग ना। पळयात करदात्यांच्या पयशांचो इबाड दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार। सगळी कबुतराची पाखां। आयचे आमदार आणि काणकोणचे सभापती जेन्ना गोंय राज्याच्या आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री आशिल्ले त्या वेळाचेर ताणें प्रत्येक गांवाक एक सांस्कृतीक भवन हाडचें, जेणे करून आदिवासी खातीर जेन्ना कितेंय कार्यावळी जाता त्याच बरोबर लग्न जाता तांची त्या वेळाचेर त्या हॉलाचो तांकां फायदो जावचो किंवा त्या सांस्कृतीक भवनाचो फायदो जावचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणें एक उत्तम पद्दतीन बऱ्या रितीची स्कीम काडिल्ली। पूण दुर्दैव अशें की ही स्कीम इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना खऱ्या अर्थान आदिवासी गांवांतलो किंवा आदिवासी लोकांचो इतिहास कितें, संस्कृती कितें, परंपरा कितें ह्या सगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान अभ्यास जावपाक जाय आशिल्लो। आनी ताज्या नंतर जर तर ही स्कीम इम्प्लिमेंट जर केल्ली आसतली जाल्यार खऱ्या अर्थान आज आयच्या जमान्याक सुद्दां ट्रायबल कम्युनिटीचे दर वर्साक सुमार 10 ते 15 लाख रुपया त्या गांवाकच उरता आशिल्ले। आनी गांवचो एका सायडीन आमी जेका इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट म्हणटा तो इकॉनॉमीक डेव्हलपमेंट किंवा इकॉनॉमीक जो लेवल आसा तो वाडटा आशिल्लो। पूण दुर्दैव आमचें अशें की जेन्ना ही स्कीम इम्प्लिमेंट करपाची आशिल्ली त्या वेळाचेर त्या स्किमीचो योग्य रित्यान सिस्टमॅटीक स्टडी जालना, अभ्यास जालना आनीक मेळत त्या पद्दतीन ती स्कीम इम्प्लिमेंट जाली। अशा तरेचे सिच्युएशन काणकोण तालुक्यातल्या गांवडोंगरी आणि खोतीगांव ह्या 2 पंचायतींक दिश्टी पडटा। ह्या दोन्ही पंचायतीक मिळून जवळ जवळ 3 अशा तरेची व्हडली सुमार 2 कोटी रुपया खर्च करून संस्कृती भवनां बांदली। पूण दुर्दैव अशें की ती संस्कृती भवनां आसा ती देवळा कडेन बांदली आनी देवळा कडेन बांदले उपरांत जेन्ना खंयचोय कार्यावळ जाता त्या वेळाचेर ताका खुबशे रिस्ट्रिक्शन येता, कारण ट्रायबल कम्युनिटीचे देव जे आसा किंवा तांचे जे ट्रेडिशन जे आसा ते वेगवेगळ्या तरेच्या बंधनाचे आसा। ताका लागून जेन्ना हॉलां जेन्ना हांगासर बांदली थंयसर टॉयलेटी किंवा बाकीचे मुतारी अशा तरेच्यो ज्यो काही फॅसिलिटी आसा थंय ते इम्प्लिमेंट करपाक शकना, कारण ट्रायबलाचो ज्या जाग्यार देव आसता थंयसर सरावंडींग जी एरिया आसा तांची ती पवित्र राखप हें तांचें मुख्य ध्येय आसा आनी तांच्या कल्चराचो हो एक मुख्य कणा आसा। आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार जे गांवडोंगरीक आणि खास करून पंचायतीच्या फाटल्यान त्याच बरोबर आनी एक कडेन जे संस्कृती भवन बांदलेलें आसा त्या संस्कृती भवनाचे आजुनी उद्घाटन करपाक तांकां मुहूर्त मेळ्ळो ना। ताका लागून ते आजुनी अशाच तरेन पडून आसा। म्हणजे जर एका सायडीन जो ट्रायबलाचो पयसो आसा, ट्रायबलाच्यो बेजीक गजाल्यो ना म्हणून लोक रडटा, जाल्यार दुसऱ्या वटेन ट्रायबलाचो जो पयसो आसा तो अशा पद्दतीन वेस्ट जायत चल्ला। ह्या हाजेर निदान हाजे फुडें तरी सरकार गंभीर्यान विचार करतले काय कितें, किंवा ट्रायबल कम्युनिटीचो जो कोण एखाद्या कल्चराच्या बाबतींत स्टडी करपी मनीस आसात ताचे कन्सर्न घेतले काय कितें, काय हाजे फुडें जी स्पेशल कावन्सिलींग किंवा कमिटी म्हणून जी ट्रायबलाची आसपाक जाय ती एक्टिवेट करतले काय कितें। आनीक जर अशें तर जालें ना जाल्यार अशें जर चल्लें जाल्यार ट्रायबलाच्या नांवान कोट्यांनी पयसो खर्च जातलो खरो, पूण प्रॅक्टिकल ह्या लोकांचो डेव्हलपमेंट जावचो ना हें मातशें पूर्ण सत्य। बरे प्रोजेक्ट केले आणि बरे सुसज्ज अशी केली। तांकां जे आमचे देवाचे जागे आसता ती टॉयलेट बाकीचे संडास ती करपाक मेळना, म्हणटकीर त्या प्रमाणे त्या गांवच्या पंचायती मंडळाक नाल्यार गांवचे फुडारी आसा, बुदवंत आसा, देवस्थान कमिटी आसता, त्या देवस्थाना बांदता जाल्यार तांकां विश्वासान घेवन ते खंय करप कितें करप त्या प्रमाणे ते करचे पडटा, ना जाल्यार ते उपयोगाचे ना। बेश्टेच गव्हर्मेंटाचे पयशे वेस्ट जाता आनी लोकांक परत तेजे हें निर्माण जाता, धोका निर्माण जाता। कशें ही देवस्थानां जर कितें केलें जायत जे वांगडी आसता तांकां तेंचेर मार येता, कित्याक तांकां ते सगळे देवस्थान वांगडी करता, तांकां बाधा येता। म्हण त्या खातीर गव्हर्मेंट कसलोय फॅसिलिटी येयला जाल्यार मंदिरा कडेन देवळा कडेन जर करपाक जाय जाल्यार त्या महाजनाक विश्वासांत घेवन वांगड्या विश्वासांत घेवन वेळपाक त्या प्रमाणे ते करचें पडटा। हें आपल्या जाय तशें कोणी कमिटी आसा ती सरकाराच्या वटेन आसता आनी जाल्यार थोडे विरोधक आसता ते घेवन बसपाक जायना, सगळ्या एकमुखी ते करून ते खंय कितें करपाचें ते सार्वजनीक जाग्याचेर सार्वजनीक क्षेत्रांत ते फुडारी आसात तांकां घेवनूच तें करचें पडटा, जाल्यार तें उपयोगाचें लोकांक सार्वजनीक सारकें जावंक शकता अशें म्हाजें मत आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।